नमस्कार. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान नमस्कारान चमत्कार म्हणटा आणि बलात्कार केलो तरी चमत्कार म्हणटा. हितून येता आसतना तुम्ही पळयला आसतले आमचे म्हापशेचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येता आसतना अख्खे बार्देस तालुका पेडणे तालुक्याचे जे आमचे कोविड पेशंट आणि कसले पेशंट कोण आमचे कोण कोण बरे पेशंट येतात हांगा आणि भितर येता आसतना लेफ्ट हँड सायड हांगा एक बोर्ड बांदलेलो आसा. तुम्ही मातसो बोर्ड घाला, बोर्डाचेर मातशें घालात. जो गुण हर बार म्हणतात ते आणि पोलिओ में जीत रहे हम परत आणि हे अशें म्हटलं असताना यांचे स्लोगन बरें आसता. यांच्या स्लोगनान म्हणटा तो कोणूच पॉयंट असं दवरूं शकना आणि मिस्टेक काढू शकना. पूण आमी कोविडाच्या हेतून आसतना आमी नाकाक आमी मास्कां घालतात आणि आमी प्रत्येक आतां भुरग्यांची बाळांची आमी हे केअर घेतात. आणि केअर घेता आसतना आमी येता आसतना पयलीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत येना आसतना आमकां एक बरें दर्शन जाता भारतीय जनता पार्टी सरकारान. हे गटर जे आसा न्हू, गटराक जो इंजिनियर जो प्लॅन केलेलो आसा न्हू ते इंजिनियर हांगा प्लॅन करूंक जाय आसलो. आणि गटर जे हांगा मेन एंट्रीक दवरलेले आहा ओपन रस्त्याचेर व्हांवता ते तुमी पळोवंक शकता. आणि हांगा आमी हॉस्पिटल म्हणना फुडें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी जिवाची केअर घेवंक जाय. भितर डॉक्टर आसात, मागीर आयज तेंचे व्हडले व्हडले सगळे डॉक्टर जे अंडर जे येतात तितले हांगा बरे बरे हे आसात पेशंटाची केअर घेवपी आसा. आमकां पेशंटाची केअर घेता आसतना हे जे दर्शन जे हेंच्यांनी दाखयलेले आसा न्हू, एक हांव आतां सरकार कोणाचेच ना, हांव आमचो रिस्पेक्टेड गव्हर्नर जो आसा न्हू ताका हांव रिक्वेस्ट करता आणि ऑथॉरिटी जी कोणाची अंडर जी चलता हेंच्यांनी त्यांच्या अंडर तरी मिनिस्टर आसतना मिनिस्टरांनी काय काम करूंक ना. आता मिनिस्टर नसताना सरकाराची ऑथॉरिटी जी आसा ते सरकाराची ऑथॉरिटीन हेंच्यानी बेगीतल्या बेगीन हे जी घाणीचें साम्राज्य डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची कोविडाची केअर घेता आसतना आमी मास्क घालून भोंवता. आमी जिवाची केअर घेवंकूच जाय आणि सरकार कितें करतलो हेचेर आमकां आज विश्वास ना. पूण आतां जी सरकारची ऑथॉरिटी जी आसा आज गव्हर्नमेंट जो कोण चलयता गव्हर्नराच्या अंडर तेंच्या अंडर हेल्थ जो कोण आहा न्हू हेल्थ सेक्रेटरी जो आसा न्हू ताका हांव रिक्वेस्ट करता एक गटर जी हांगा सराउंडींग जी व्हांवता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे कुशीक ती बेगीतल्या बेगीन हेंच्यांनी सारखे करपाचे आणि आमचे रोगराई पासून हेंच्यांनी आमकां अलिप्त करपाचे म्हणून हांव भारतीय जनता हेच्या सरकारा कडेन मागता, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा कडेन मागता. आनी तेच्या बिसायड्स हांगा रस्त्याचें काम हांगा रस्त्याक होणके पडलेले आसा आणि भितर सरता आसतना आमचे स्टेप्स आसा. हालींच हॉस्पिटल बांदला, तुम्ही पयला आसतले दयना जाले आसतले आणि वयर तुम्ही पळोवंक शकता हेंच्यांनी वॉटर प्रुफींग केला. वयर वॉटर प्रुफींग करून सुद्धा जो कॉन्ट्रॅक्टर जो काम केलेलो बिल्डिंगेचे काम अक्षरशः एक थर्ड क्लास जाल्लेले आसा. तुम्ही वयर स्लॅब पळोवंक शकता. वॉटर प्रुफींग करून तेंच्यांनी वयर पत्रे घातलेले आहा ताका उदीक गळोवंक फावना म्हणून. तेंच्यांनी आतां वयर परत तेंच्यांनी आतां ताका फॅब्रिकेशन केलेले आसा आणि वो ते लाखांनी म्हाका दिसता मोर दॅन 1 कोटीचे 2 कोटीचे वर खर्च आहा. पूण कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना काम करता बिल्डिंगेची गव्हर्नमेंट बिल्डिंगेची तेन्ना इंजिनियर जो आसता सुपरवायझर जो आसता तेजी जबाबदारी आसता काम करून घेवपाची. पूण त्या प्रमाणे गव्हर्नमेंटाची कामां जी आज केलेली आज कॉन्ट्रॅक्टरान बिल्डिंग जी बांदलेली आसा ती बिल्डिंगेचें काम पळोवंक गेले जाल्यार वयर हेंच्यांनी फॅब्रिकेशन करून परत गव्हर्नमेंटाक परत राहान घातलेले आसा. पूण कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना काम करता तेन्ना कन्सल्टींग जो पीडब्ल्यूडीचो इंजिनियर आहा असिस्टंट इंजिनियर बिल्डिंग सेक्शनाचो तेणी हे लक्ष घालूंक जाय आसलें.